नमस्कार. आयच्या ह्या कोविड अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमी जेन्ना तुमचे कडेन उलयल्ले तेन्ना एक डेथ आशिल्ली. आज जेन्ना उलयतात तेन्ना काल राती दुसरी डेथ जाली. परिस्थिती दिसान दीस गंभीर जायत आसा. मात पॅनीक जावप म्हाका दिसना तातूंतल्यान मार्ग मेळटलो. पूण कितें आसा गोंयभर परिस्थिती, गोंयकार कशी टॅकल करतात. आतां आशी कुशीक जेन्ना व्हायरस पावला तेन्ना हाव आर वी फेसिंग इट. म्हजे कडेन गोंयभरच्यान रिपोर्टर आसा आज. हांव सगळ्यांत पयलीं आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा घेता, कारण आज फक्त कोविडाचेच न्ही, ह्या कोविडाच्या हातूंत भितर जुलया भितर असेंब्ली सेशन धरून सगळ्यो गजाली घेवपाचें सरकार थारायता. सो सम हाव गव्हर्मेंट इज पुशींग दॅट इट शूड बी बिझनेस एज युजल. लौकीक कितें आहा अपडेट, आनी खरेंच हो बिझनेस एज युजल जावपाक शकता काय कितें? सगळ्यात पयलीं हेजी सांगता की सगळे काम जे मार्चा पासून ठप्प जाले ते इल्ले लेकिन अनलॉकिंग चालू आहा. सो ते जाता आसतना सरकाराची कामां ठप्प पडलेली. दुसरे कडेन असेंब्ली सेशन जे मनसुनान जाता ते जातले काय जावचे ना असो हें आसलो. पण आतां तेंच्यांनी ठरयलां की मनसून सेशन जे असेंब्लीचे जुलयाच्या एंडाक जाता आनी मिड ऑगस्ट पर्यंत चलता ते जातलें. आयज आमी स्पिकराक मेळ्ळे. स्पिकरान सांगलें की हरशीं 4 विकांचे 3 वीक 4 वीक 5 विकाचे मनसून सेशन घेता. पण हे फावट आमी कोविडाक लागून 2 विकांचे घेतले. 2 वीक म्हणटकूच 5-5 10 दिसाचे आसतले. पण हे सेशन 27 जुलय सावन स्टार्ट जातले अशें तेणी सांगलां. दुसरी गजाल लौकीक, ह्या सगळ्या बोवाळां भितर आमी पळयताले की कांय पॉलिटिकली बोवाळ चल्ल्यात. ह्यो पॉलिटिकल बोवाळ चल्ला, हो फुट्टलो, थंय वतलो, तो फुट्टलो, हांगा वतलो. ह्या कोवीड बिवीड एक वटेच्यान आनी दुसरे वटेच्यान राजकीय घडामोडी दुसरे वटेच्यान. त्या बाबतींत कितें आयकूं येता, फर्म कितें आसा काय अजून पर्यंत सगळ्यो वाऱ्यावेली गजाली? ओके, अजून पर्यंत आमकां ते ऑफिशियली काय स्टेटमेंट नाशिल्ल्या कारणान वाऱ्यावयल्यो गजाली म्हणचे पडटल्यो. आनी पॉलिटिक्सान अशें आसता की पॉलिटिक्सान म्हणटा की देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. म्हणजे जर धुंवर दिसता जाल्यार उजो खंय तरी आसपाक जाय. तुका धुंवर दिसता? धुंवर दिसता, हय. धुंवर दिसता. ते कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जर त्या लिडरांचे जे इनपूट घेत, त्या लिडरांचे सपोर्टरांचे इनपूट घेत, तेंच्या वांगडा काम करपी मनशांचे इनपूट घेत जाल्यार कळटा की हे मुवमेंट चल्ला म्हणून. पण तो डायरेक्ट कोणा कडल्यान ऑफिशियल कॅमेराचेर स्टेटमेंट येवना. आनी ते 2 आमदार गोवा फॉरवर्डाचे जे उलयताले तेंच्यांनी स्टेटमेंटूय रिलीज केले की अशें कांय ना म्हणून. पण अशें जेन्ना आवाज येता, असो जेन्ना न्यूज भायर जाता, तर खंय तरी कितें तरी जाल्लें आसता. म्हणजे तेजी वाटचाल सुरू जाल्ली आसता. दुसरे वटेच्यान हेच चालू आसतना काँग्रेसीचे जे पेटिशन हितून आसले सुप्रीम कोर्टान की 10 काँग्रेसचे आमदार बीजेपीन गेले आनी तेजी केस स्पीडअप जायना. म्हणजे असेंब्ली मुखार जी स्पिकरा मुखार जी पेटिशन आहा तेजी हियरींग स्पीडअप जायना म्हणून तेंच्यांनी प्रेसिडेंटान, काँग्रेसच्या प्रेसिडेंटान सुप्रीम कोर्टान ते स्पिकरा मुखावयले पेटिशन एक्सपडायट करचे म्हणून पेटिशन घातलें. ते एडमीट जाल्यार तांकां नोटीसूय इश्यू केला म्हणून न्यूज आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ली. ते फाटल्या विकान बिरेस्तार सुमार तेन्ना स्पिकरा आयज आमी मेळ्ळे तेन्ना स्पिकरान राजेश पाटणेकरान आमकां सांगलें की आपले म्हणे अजून पर्यंत तरी नोटीस येयल्ली ना. नोटीस येयली की आपूण रिप्लाय करतलो म्हणून सांगलां. पण तेणें आपलें रिजनूय सांगलें की आपलें शेड्यूल कशें आसता, मागीर तितून कोविडा लागून 3 म्हयने कशे गेले आनी ऑलरेडी दोनी एमजीपी आनी काँग्रेसीक 3 हियरिंगां दिल्या. तेंचे विटनेसीस आहा खुबशे. तेंकां सगल्यांक केसीक जर न्याय दितलो जाल्यार सगळे विटनेसीस जे लागले आसता तेंचे सगल्यांच्यो स्टेटमेंट घेवचे पडटा. तेंकां सगल्यांक हियरींग दिवचें पडटा. ह्यो सगल्यो गजाली टायम वयतलो म्हणटा. आतां सेशन स्टार्ट जाल्ल्यान आनी फुडें टायम वचपाक शकता. केन्ना तें सांगना तेणी की आपूण केन्ना ही पेटिशनां घेतलो म्हणून. आतां सेशनाचें काम आतां पयलीं सुरू जातलें म्हटलां हेणें. लौकीक, थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्यान. हांव आतां स्टार्ट करता. जे 2 डेथ्स जाल्यो काल त्या एरियेंतल्यान. हांव पयलीं वता वास्को आनी विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, म्हाका दिसता वास्को ऑलरेडी खूब तणावा सकल आसा, स्ट्रेसूय आसा. आनी अशे परिस्थिती भितर काल रातीन, लेट रातीन ही खबर आयली की दुसरी जी डेथ जाल्या ती वास्को म्हणून. सो हाव इज द सिटी टॅकलिंग धीस, आनीक ऑन ग्रावंड परिस्थिती सद्याक कितें आहा? लेट अशी न्यूज आयकूंक आयली की सेकंड डेथ वॉज रिलेटेड टू वास्को. आमी खबर काडली तेन्ना आमकां कळ्ळें की ती जो मनीस रावतालो ही वॉज फ्रॉम खारेवाड्या, सर्कस वाडो म्हणटा ताका, इन खारेवाड्या एरिया. सो जेन्ना आयज आमी सकाळीं त्या वाड्यार गेल्ले तेन्ना तो कावन्सिलर लविना डिसूजा आसले. शी वॉज व्हेरी व्हेरी इमोशनल. म्हणजे तो जो मनीस आयज जे आमी सांगता हॅज डायड,
ही वॉज वन ऑफ दी मोस्ट जॉलियस्ट पर्सन इन दॅट वाडो. म्हणजे तो सगळ्यांक बरो, कोणाक रावप, ताजे कडेन उलोवप, गजाली करप, लोकांक कोणाकूच कळना की ताका ते व्हायरस लागले कशें. म्हणजे तो पयलीं दिसता नुस्त्या बोटीचेर बी भायर वतालो, बट एक ताका थोड्या वर्सां पयलीं जेन्ना ताका हार्टाचो प्रॉब्लेम जालो, ताजो बायपास जालो, मागीर तो थंड जालो. पूण तो एक धाकटोसो गाडोय आशिल्लो. म्हणजे तो चॉकलेट्यो, पेपर अशें बारीक बारीक सामान विकतालो थंय. आणि ही वॉज अ व्हेरी जॉली पर्सन. इनफॅक्ट एक 5 का 6 दीस पयलीं तो ऍडमीट जाल्लो. जेन्ना तो ऍडमीट जाल्लो, जेन्ना आमी आयज लविना कडेन जेन्ना उलयले, तिणें सांगलें म्हाका आपूण काल मेरेन ताजे कडेन उलयल्लें आनी ताणें सांगलें बाय आपूण परतो येतलो आनी मागीर आमी पार्टी करया, आपूण सद्याक बरो आसा, आपल्याक मातशें ऑक्सिजनाचेर दवरला म्हूण. बट दॅट न्यूज हॅज शॉक्ड एवरीबडी. सेकंड पार्ट, दुसरो पार्ट म्हणटा तो ते बायलेक, ताजे बायलेकूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. आनी बायलेक पॉझिटिव्ह मेळून म्हाका दिसता एक 2 दीस जाले, पूण तिका अजुनूय हॉस्पिटल व्हरूंक नाशिल्लो. सो रातचे जेन्ना कावन्सिलर लविना ताजे फॅमिलीक वचून तांकां थारावपाक गेले, तेन्ना दुसऱ्या कावन्सिलरान खंयच्या आपल्या सोर्सांतल्यान, दाजी साळकार म्हणटा ताणें, आपले हे इन्फ्लुएन्स लावन एक एम्ब्युलन्स व्हरून तिका एमपीटी ते कोविड सेंटरान तांकां ऍडमीट केलो त्या बायलेक. पूण त्या बायलेक हांकां सांगपाक गट्स जावंक ना की तिजो घोव भायर पडला म्हणून. सो इट वॉज अ व्हेरी इमोशनल मुमेंट. म्हणजे तेन्ना आमी विचारलें, ती म्हणपाली जेन्ना प्रोटोकॉल अशें आसा की डेड बॉडी सुद्दां परती मेळूंक शकना, तेन्ना त्या बायलेक आपूण सांगूंक कशें. इनफॅक्ट शी इज ऑल्सो अ पॉझिटिव्ह पेशंट. जी ताका 2 भुरगीं आसली, ते भुरग्यांक जेन्ना न्यूज कळ्ळी, ते आतां अक्षरशः कावन्सिलरा कडेन पांयां पडटा की आमचो बापूय तरी गेलो, ताजी बॉडी मेळत ना मेळत खबर ना. म्हणजे मेळचीच ना ऑब्वियसली, पूण आपल्या आवयक तरी आतां राख, कित्याक आमकां ना जाल्यार बापूय ना आनी आवय ना जाल्यार आमकां कोण ना म्हूण. सो दीस इज अ व्हेरी सॅड सिच्युएशन. म्हणजे अशें जेन्ना घडटा, एक मनीस जेन्ना मरता, सर ते अख्ख्या वाड्यार एक बरो व्हडलो ग्रीफ चाललो आहा. म्हणजे लोक आर फिलिंग व्हेरी इमोशनल. आनी आतां कितें जालां सर, तांच्यांनी आतां ते सॅनिटायज केलो अख्खो वाडो, अनाउन्समेंट केलें. आनी थंय जे आसा सर, जायते लोक जे आसा दे आर इनवॉल्व विथ द फिशींग एक्टिविटी जावं त्या एरियान. पूण तरी पण थोडे लोक अशें म्हणटा की थंय डिस्पायट दीस ग्रीफ लोक बिंदास आसा. म्हणजे थोडे लोक फुटबॉल खेळपाक बसता, भुरगीं थोडे लोक ग्रुपान बसून गप्पे करता. सो तांच्यांनी कितें आयज कावन्सिलरान रिक्वेस्ट केला की यू डोंट प्लीज टेक दीस सो लायटली. म्हणजे हाजेर तुमी चिंता करपाक जाय, तुमी केअर घेवपाक जाय. आनी अशें समजा एक डेथ जाता आनी ते वाड्या वयल्यान जेन्ना डेथ जाता, एटलिस्ट डेथ वाडो हॅज टू बी व्हेरी केअरफूल. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, आयज आयजीपीन वास्को कंटेनमेंट झोनान विजीट केली. सगळे पुलीस डिपार्टमेंटाच्या स्टाफांक वचून तो मेळ्ळो. तांकां ताणें तांचो मोरल बूस्ट केलो. म्हणजे हालीं जेन्ना आमकां आयकूंक आयिल्लें थोडे पुलीस मातशे फाटी फुटी जाताले कंटेनमेंट झोनान, आनी जेन्ना एक डेथ जाता वास्कोन, तेन्ना ते मातशे आनी फियर मातसो आनी वाडटा. सो आयज आयजीपी पर्सनली येवन तांकां विजीट करून गेले. आनी एक गजाल म्हणटा ती सर, आयज कस्टम्स डिपार्टमेंट जे आसा तातूंत भितर एकटो पॉझिटिव्ह जालो. आतां तो पॉझिटिव्ह जालो म्हणटकर ते तांचे कस्टम्स डिपार्टमेंट जे आसा, जे मोर्मुगांव कस्टम हाऊस आसा, दॅट इज लिंक टू ऑल द सर्विसीस इन द पोर्ट. म्हणजे तूं शिपिंग एजंट जावं तूं स्टिविडोर, जावं तूं कसलीय कामां, एमपीटीन भितर बोट येता म्हणसर आनी एमपीटीच्यान बोट भायर सरता म्हणसर, जे कोण वेंडर फ्रॉम दी ऑपरेटर टू द एजंट टू एवरीबडी इज लिंक टू कस्टम हाऊस. सो ताका लागून सर ते मातसो आयज मातसो वातावरण टेन्स जालो. म्हणजे तो जो ऑफिसर आसा तो बरो एक हाय लेवलाचो ऑफिसर आशिल्लो आनी ही वॉज हँडलिंग वन पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. पूण तो लास्ट थर्सडे आयिल्लो. आतां सुत्रां सांगता ते हिशोबान आमकां अशें कळून येता की तो खंयचे तरी एक फॅक्टरीचेर विजीट करपाक गेल्लो आनी ताजे मागीर ताका जोर येवपाक लागलो. सो दॅट वॉज द ओन्ली सिम्पटम ही हॅड. जोर येता म्हूण ताणें पर्सनली टेस्ट करून घेतकर ताका एक 4 दिसांनी आयज थर्सडे आयिल्लो सर तो, म्हणजे लास्ट कामाक. ताका आयज सकाळीं ऑफिसांतल्यान ताका मेसेज आयली की यू गेट युअर सेल्फ एडमिटेड टू द एमपीटी कोविड केअर म्हणून. कळ्ळें तुका. ताका लागून सर थंय आतां कितें जालां, ते अख्खे कस्टम हाऊस तांच्यांनी 48 आवर्सा खातीर बंद करून दवरला. सॅनिटायझेशन चालू आसा. आनी जे 7 स्टाफ तांचे बरोबर हू आर इन कॉन्टॅक्ट, म्हणजे हाय प्रोफायल ऑफिसर जे कोण कॉन्टॅक्टान आशिल्ले, तांकां तांच्यांनी वर्क फ्रॉम होम 14 days होम क्वॉरंटायन एडवायज केल्लो आसा. ह्या बोळान सर आतां एक मेडिकल टीम चिखले पावल्या. म्हणजे थंय सर आतां एक थोडे टेस्टिंग करपाची चान्सीस चालू केले. म्हणजे थंय आतां एक बरो व्हडलो भंय पडला, कित्याक एक धाकटीशी एरिया, ते पंचायत ज्युरिस्डिक्शन जेन्ना 14-15 केसी जावपाक लागल्यो, तेन्ना त्या एरियान भंय लागून सरपंचान सर मॉविन गुजुने कडेन उलोवन एक मेडिकल टीम थंय हाडून दवरली आसा. आनी थंय आतां लोकांची टेस्टिंग चालू जावपाची आहा. दिस इज द अपडेट फ्रॉम वास्को. बट
जेन्ना एक डेथ जाता द एंटायर सिटी इज शेकन अप. म्हणजे सकाळच्यान रातीच्यान म्हाका कॉल येवपाक लागले कोण कितें खंयचो एरिया कितें अशें. सो द एंटायर सिटी इज शेकन अप. केसीस या जावप वेगळी आणि डेथ जावप वेगळी न्ही सर. सो या एब्सोल्युटली आणि आनी एक गजाल हांव लोकांक सांगता. काल जेन्ना आमी 2-3 ब्रेकींग न्यूज दिल्ल्यो. पयली गजाल म्हळ्यार सकाळची दिल्ली जी 70ची डेथ. ताजे उपरांत आमी रातीन स्टोरी ब्रेक केल्ली की एक आदलो मिनिस्टर, आदलो MLA, आदलो हेल्थ मिनिस्टर तो पॉझिटिव्ह जाला. आनी लोकांची म्हाका एक हें दिसता की प्रत्येक थंय सोशल मिडियाचेर वचून नांव सांगात म्हणटालो. एक गजाल लक्षात घेयात, कायद्यान आमी नांव सांगपाक शकनात. आमकां नांव सांगपाक बंदी आसा. आमी फक्त इतलेंच सांगपाक शकतात की कोण पॉझिटिव्ह टेस्ट जाला ताजें नांव सांगनासतना एडेक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर पीपल टू टेक प्रिकॉशन. आनी दुसरी गजाल लक्षात घेयात की फाल्यां जर आमच्याच कोणाच्या फॅमिलींतलो बी जर कोणी पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार तें नांव मिडियान सगळ्यांक सांगिल्लें तुमकां पसतलें, परवडटलें काय कितें. सो जशें विक्रमान सांगलें की लोक फोन करून कोण कितें म्हूण लोकांक एक विचारपाची जी एक उमेद आसता ती असली टायमार मातशी कंट्रोलाक दवरात. बिकॉज वी आर डुईंग द बेस्ट दॅट वी कॅन. वी आर ट्रायींग टू गिव यू द बेस्ट इन्फॉर्मेशन दॅट वी कॅन. बिकॉज ऑफ लिगल रिस्ट्रिक्शन्स, certain ethical restrictions, we might not be able to tell you everything, but we are trying to give you the most that we can. हांव थंयच्यान वता आतां 70 जंय पयली डेथ जाल्ली. कल्पेश गांवस आहा आमचे कडेन, आमचे बरोबर वाळपय सावन. ताणें स्वता काल वचून त्या वाड्याचेर सद्याक कंटेनमेंट झोन आसा, पण थंय वचून तो तांच्या सरपंचा कडेन बी उलयल्लो. जाल्यार ती ग्रावंड रियलिटी कितें आसा आनीक तुका थंय वतकीर फील कितें आयलो आनी आज आफ्टर दीस डेथ थंय परिस्थिती कितें आसा. एक्चुअली सर सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना म्हाका कळ्ळें की 70रीन फर्स्ट कोरोना डेथ जाला तेन्ना हांव मोल्ल्या गांवांत वचपाचो ट्राय केली. आनी मोल्ल्यान जेन्ना हांव गेलो थंयसर तेन्ना थंयसर बॅरिगेड्स आसल्या कारणान आमकां गांवांत वचोंक मेळ्ळें ना. पूण जी डेथ जाल्या न्ही ती डेथ जी जाल्या ती घोडेमळ जो कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केला त्या घोडेमळाचे डेथ जाल्यात. आनी त्याच्याच वांगडा जे केसरवाडा आनी देऊळवाडा जे आसा ते बफर झोन म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा. आता प्रॉब्लेम जालो असो की जेन्ना ते मनशाची डेथ जाल्या न्ही ताका पयलीं चेकअप केल्लो, पूण पयलीं चेकअप केल्या उपरांत तो नेगेटिव्ह आयलो. पूण ताची सगळी फॅमिली जी आशिल्ली न्ही, फॅमिलीन ताच्या एक चलो आसा, एक चली आसा, चल्याची बायल आसा, चल्याची 2 जाणां भुरगीं आसा. ती बाकी सगळी पॉझिटिव्ह आशिल्ली फकत एक चली सोडून. आनी चली मातशी जाणटी आसा ताची. सो ताका लागून प्रॉब्लेम असो जालो की इतल्या जाणट्या वयाच्या मनशाक त्याची केअर घेवपाक त्याच्या घरान कोण नासल्या कारणान त्याची तितले हाल जाले. ते म्हणजे अशी जेन्ना हांव विद्या सावंत तेंच्या लोकल सरपंचाक ते बॅरिगेटा मेरेन आपयले, बॉन्ड्री मेरेन सील बॉन्ड्री मेरेन आपयले आनी ते विचारले तेन्ना अशें सांगलें की इतले पर्यंत प्रकरण पावचें नासलें. सपोज तो पॉझिटिव्ह जालो पासून जाल्यार मनशाची केअर घेवपाक कोण घरान जावं पडटा ते मनीस नासले. सो ताका लागून ताका चड इफेक्ट जालो. आनी सर दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार जी तेजी चली आसली न्ही ते चलयेकूय काल परतून टेस्टिंग केलें आनी तिवूय एक न्यू केस थंय पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या तेंच्याच घरात. वाड्यार थंय कल्पेश परिस्थिती कितें आसा. कारण पयलींच कंटेनमेंट झोन, केसीस वाडत आशिल्ल्यो आनी आतां डेथ. तुका थंयच्यानचो भितरलो सेन्स कितें मेळटा. वॉट इज हॅपनिंग इनसायड दॅट कंटेनमेंट झोन. थंयसर म्हटल्यार सर हांव विद्या सावंत जी सरपंचा थंयची आसा आनी कोइन्सिडेंटली ती ज्या वाड्यार रावता त्याच वाड्यार घोडेमळ हो. सो डेली हांव तिच्या संपर्कान आसता. लोक जशे डायरेक्शन दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान त्या प्रमाणे सगळे फॉलो करीत आसा. जेन्ना फर्स्ट जेंच्यांनी लॉकडावन डिक्लेअर केलें तेन्ना पंचायतीन आपल्या खर्चांतल्यान थंयसर तांकां ग्रोसरीज दिवपाचें तेंच्यांनी काम केलें. आनी जे बाकीचे बफर झोन्स जे आसले न्ही तांकां गव्हर्मेंटान दिलें. पण त्याच्या भायर मागीर गव्हर्मेंटान तांकां 2 फावटी ग्रोसरीज सप्लाय केला. आनी तेंच्यांनी अशी अरेंजमेंट केल्या की आपले थंयसर व्हॉलंटियर्स दवरल्या जायते आसात. शॉपकिपरांचे नंबर आसात. सपोज कोणाकूय कितें जाय पडटा जाल्यार ते कोऑर्डिनेट सगळे सरपंचा कडेन करता. सरपंचा शॉपकिपरांक कॉन्टेक्ट करता आनी ते बॅरिगेड्स घातलेल्या थंय मेरेन तेंचे जे निड्स कितें आहात ते पावतात आनी थंयच्यान ते भुरगे जे व्हॉलंटियर्स आसात ते गांवांत व्हरतात. सो अशें म्हणजे सगळ्यांचो जसो ओवरऑल पळोवंक गेल्यार सगळ्यांचे थंयसर पिसफूल सिच्युएशन आसा. जशी एक डेथ पासून जाल्या तशी जाल्यार थंयसर व्हडलेशें पॅनीक सिच्युएशन काय जावंक ना. इवन तेंच्यांनी फॅमिली मेंबरा कडेन सरपंचान जेन्ना कॉन्टेक्ट केलो तेन्ना सांगलें की बॉडीचे आतां कशें कितें करतलें, दितले काय दिवचे ना. सो तेंच्या एक फॅमिली मेंबरान सांगलें की दिल्ली पासून जाल्यार ओके आसा आनी दिवना पासून जाल्यार वी आर विथ द गव्हर्मेंट डिसिजन म्हणून सांगलें.
ओवरऑल थंयसर सिच्युएशन पिसफूल आसा. ओके, थँक्स कल्पेश. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्या. महेश गाडी आसा, सिनियर रिपोर्टर आमचो. महेश, हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या फ्रंटाचेर सद्याक कितें चल्लां? कारण विथ आफ्टर डेथ कितें SOPs बदलपाची शक्यताय आसा काय जे SOPs आमी काल पयर उलयल्ले तेच कंटिन्यू उरतले? अजून तरी SOP चेंज करूंक ना आणि अजून जे SOP आसा तशेंच आसा. काल आम्ही पळयला की एक सकाळी डेथ आम्ही ब्रेक केली आणि मागीर 8 years old त्याची एज आशिल्ली, वास्कोचो तो. आणि नंबर वाडला, म्हणजे एकाचे 2 झाले. आणि आम्ही जाणा की आणि एक पेशंट, एक लेडी 80 years old, ती तिचे कंडिशन तशी स्टेबल नासले. आणि एक काल गजाल रात्री लेट मेरेन घडल्या ती म्हणजे एक पयलींचो एक आदलो मंत्री आणि पयलींचो आमदार तो पॉझिटिव्ह टेस्ट जाला. ताका पयलीं 2 दीस तो पयलीं एका पणजेच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलान एडमीट आशिल्लो, ठीक आसा म्हणून. ताका जोर येतालो आणि प्लस ताका बाकीचे कॉम्प्लिकेशन आसले. सो जेन्ना ताची टेस्ट केली तेन्ना तो कोवीड पॉझिटिव्ह जालो आणि ताका GMC व्हरून मागीर ताका मडगांव कोवीड हॉस्पिटलान तांकां एडमीट केल्या. सो सकाळी आम्ही पळयला की रुमर्स जे आहा ते सध्या भयानक येतात, कितें येतात. रुमर्स अशे भोंवपाक लागले की डेथ जाली म्हणून. आणि आमी मागीर कन्फर्मेशनाक फोन मारता आनी कितें. इवन CMान कन्फर्म केलें की तो जे आदले जे मंत्री आहा जे कोवीड पॉझिटिव्ह ते बरे आसा, ते स्टेबल आसा, तेची कंडिशन एकदम बरें आसा. जेन्ना रुमर्स येता एक्चुअली लोकांनी चिंतूंक जाय, जेन्ना रुमर्स येता तेन्ना एक्चुअली तेंची फॅमिली डिस्टर्ब जाता फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड थिंग, जेन्ना फॅमिली, इवन फॅमिलींचे रिपोर्ट आयज हेल्थ डिपार्टमेंटान फॅमिलीचे रिपोर्ट म्हणजे सगळ्यांचे स्वाब घेतले आणि तेंची बीन आतां रिपोर्ट येवपाचो आसता. म्हणजे तेंची सगळ्यांनी क्लोज कॉन्टॅक्ट जितले कोण आयले तितल्यांकूय तेंच्यांनी क्वॉरंटायन केल्या, तितल्यांचे तेंच्यांनी सॅम्पल्स कलेक्ट केल्या आणि तितल्यांचे आतां रिपोर्ट येवपाचे आसा. पूण अशा वेळार आतां आमी पळयलें की सकाळच्या ना म्हटल्यार दनपार मेरेन इवन सांजचे सुद्दां मेसेजी आयले आफ्टर CM क्लॅरिफिकेशन की ते स्टेबल आसा, ते बरे आसात आणि काय प्रॉब्लेम ना. महेश, सामकी खरें, हांव पयलीं दिसा सावन ही गजाल सांगता की रुमर्सचे विश्वास दवरनाकात. हय, विथ नेम येतात, रुमर्सांचे विश्वास दवरनाकात. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तुमकां जर WhatsAppाचेर मेसेज आयलो पयलीं तो प्लीज व्हेरीफाय करात. तो काडलो 5 जाणांक धाडपा मेळटा म्हण धाडत रावले, ग्रुपांनी घालत रावले, अशी बेजबाबदारपणां करनाकात. हें आमी डे 1 सावन सांगतात. आज एका बरे मनशाच्या बाबतींत आदलो मिनिस्टर, आदलो MLA, प्रतिश्ठीत मनीस, तो त्या मनशाच्या बाबतींत आतां मेसेज सर्क्युलेट जावपाक लागलो. ही स्टील लेट्स वेट फॉर वॉट गव्हर्मेंट इज सेईंग. फायनली चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय केलें दॅट ही इज स्टेबल. सो कसली घाई आमकां हे मेसेजी सर्क्युलेट करपाची आनी कितें करपाची म्हाका खबर ना. इतलें की आमकां जेन्ना मेसेजीस येतात, हांव तुमकां प्रामाणीकपणान सांगता, आमी एटलिस्ट अर्दवर ते पावण वर कन्फर्म करतात. कारण वेन वी आर टॉकिंग अबाउट समबडीज डेथ, इट कॅनॉट बी अ कॅज्युअल ब्रेकिंग न्यूज. सो आमी सुद्दां हें करतात. अशें आसतना हें जें चल्लां आज, आनी महेशान रायटली सांगलें, CMान क्लॅरिफाय करतकीर सुद्दां WhatsApp मेसेज स्प्रेड करपी लोक आशिल्ले, अजुनूय आसात. सो प्लीज ती जतनाय घेयात. हांव मडगांव वता, सावयो डायस आसा आमचे बरोबर. मडगांवचे अपडेट घेवया आनी मागीर गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी या. सावयो, कितें आहा मडगांवचे अपडेट? मडगांवच्यो जे केसीस आयज वाडल्या ते लिस्ट मेळना म्हाका, पूण हांवें आयकलां आसा लोटले 2 केसीस मेळ्ळ्या म्हूण. तशें कुट्टोरी काल 25 आसले, तेय वाडपाची शक्यताय आसा. आनी थिंगा लोकांनी कंप्लीट लॉकडावन दवरला. तूं म्हणटा कुर्तरी अजून लॉकडावन कंटिन्यू आसा? हय, ते लोकांनी केला सर, म्हणजे केसीस वाडटा तेका लागून. सर आयज आनी एक इश्यू येयला, जे लोक गुजरात, राजस्थानसून येयला, जाणी टेस्ट केलना आनी तांकां 14 days होम क्वॉरंटायन मारला. सो तेंचे एक आहा न्हू की जे आमचे लोकसभा गेले तेंगे ते 2-3 दिसांनी ते पण स्टॅम्प मारलो न्हू, ते वयता. आनी ते कितें जाता, स्टॅम्प ना म्हणून ते भोंवपा लागना सर. सो आतां लोकां मदीं हें जालां, इन केस जरी तर ते पॉझिटिव्ह आहा आनी ते जर इन्फेक्टेड आहा आनी ते जर भोंवले जाल्यार तेंचे वरवीं हें वाडपाक शकता. सो आज तेणी म्हाका कलेक्टरा पासून मेवल्या आनी तेणी मागला हेजेर तेणी
कितें तरी जे मनीस रिस्पॉन्सिबल आहा एक वाड्यार एक एरिया तेणी येवन पळोवपाचें बाबा तो खरें घरांत आहा भोंवता तो केस आहा ते भाशेन. तर गुजरातासान 7 जाण येयलो आहात पूण तेंची अजून कोणें इन्क्वायरी केली ना पूण ते आपणागे हें घेवन ते घरांतूच आसा. यस आय कम बॅक टू गुड अपडेट. ही इम्पॉर्टंट गजाल आहा की जर होम क्वॉरंटीन स्टॅम्प आसा जाल्यार तो एटलीस्ट 14 दीस तरी उरपाक जाय. इवन म्हजो एक सी फेरर येयलो ऑन 20th तेका विचारलें बाबा तुगे हें केस आहा तो म्हणटा 2 दिसान म्हणटा गेलो. म्हणजे तो आहा म्हण पासून कोण ना ब्लॅक हें आहा म्हणटा पूण स्टॅम्प केलो तो म्हणटा आपण घरा कडेन आहा सो आपणा हें ना की आपण म्हणटा 14 days होम क्वॉरंटायन करतलो आनी डावट आहा तो क्लियर करतलो. आय थिंक दीस इज अनदर व्हेरी इम्पॉर्टंट इशू. 2 इशू म्हाका दिसता सामके म्हत्वाचे आहा आयच्या दिसाक. पयलो इशू म्हळ्यार जे स्टॅम्पिंग जाता ते 14 दीस उरपाक जाय जाल्यारच. आतां खूब फावटी सुपर मार्केटांनी सुद्दां भायर बरे भशेन बोर्ड मारल्यात की मास्क घालात आनी इफ तुमच्या हाताचेर जर होम क्वॉरंटीन म्हण स्टॅम्प आसा द एंट्री इज नॉट अलाउड म्हणून. सो पीपल आर क्वायट वॉचफूल अबाउट दीस होम क्वॉरंटीन स्टॅम्प्स. ते स्टॅम्पूच जर 3 दिसांनी वचपाक लागले मागीर अर्थ कितें उरतलो. येस यू आर मेकिंग अ पॉयंट. सर इवन जे कोण रिस्पॉन्सिबल पर्सन हें केला सर न्हू इंट्रस्ट केला बाबा तांकां पळोवपाक तेणी तरी दिसा 2 फावटी पळोवपाक जाय बाबा तो भोंवता तो केस आहा आनी ते मॉनिटरींग जावपाक जाय. मॉनिटरींग जावपाक जाय. या व्हेरी व्हॅलीड पॉयंट. हांव थंयच्यान मयुरा मारा वता मयूर नायक. कारण एक गजाल जाल्या आमी सत्तरी पळयलें आमी वास्को पळयलें मडगांव पळयलें पणजेच्यान अपडेट्स तर आमी दीत आहात. त्याच बरोबर आमचे बरोबर मयूर नायक आसा केपें सांगे ह्या वाठारांतले अपडेट घेवन. गांवांनी आतां सद्याक व्हायरस पावला. सो हांव आतां ते पयलीं डे 1 आमी लोकल ट्रान्समिशन काय कम्युनिटी ट्रान्समिशन असले शब्दांचेर जे चर्चा करताले आनी शब्दांचे खेळ करताले. म्हाका दिसता ते खेळ आतां बंद जाल्यार बरें. कारण जितले दीस हांव आतां अपडेट करपाक लागलां म्हणजे रिपोर्टरांची संख्या एवरीडे वाडत आसा. वेगवेगळ्या वाठारांतले नवीन आमचे रिपोर्टर जॉयन जायत आसात टू गीव अस दीज अपडेट्स फ्रॉम देयर एरियाज. मयूर नायक आसा आमचे बरोबर. मयूर कितें आहा थंयचे अपडेट आनी लोकां मदीं वातावरण कशें आहा? केपी तालुका भितर 10 केसीस मेळिल्ले आसात आनी सांग्यार 3 केसीस. मेन म्हळ्यार केपे जे 10 केसीस मेळ्ळ्या तितून मॅक्झिमम हेल्थ डिपार्टमेंटान लोक आसात. म्हणटकीर आनी तेणी जेन्ना ते पॉझिटिव्ह म्हणून कळ्ळें लोकांनी तांकां डिटेक्ट केलें म्हणटकीर तेणी आख्खी क्वॉरंटायन केली सरकार एरिया तेंगे घरा कडची बी सगळी. जाल्यार सायडीचे कोण नाल्यार तेंगे फॅमिली कोणूच अजून पॉझिटिव्ह मेळना. पूण हांगा एक केपे म्युन्सिपालिटी एक अशी केस मेळ्ळ्या कोल्यामोड्डी म्हणून. त्या म्युन्सिपालिटी भितर घरांतली आवय बापूय सून आनी चली ही पॉझिटिव्ह मेळ्ळी आनी ही पॉझिटिव्ह मेळपाचें कारण अजून पर्यंत खबर ना. त्या बोळा भितर केपेची म्युन्सिपालिटीन एक डिसिजन घेतलें फूल 8 दीस म्हळ्यार केपे बाजार आख्खो लॉकडावन करून उडयलो आनी त्या लॉकडावना भितर तेणी आख्खे सॅनिटायझर केलेले आसा पूण अजून पर्यंत ती कित्याक लागून मेळना तें कळना. तशेंच जेन्ना वास्कोक केस मेळ्ळी म्हणून कळ्ळें तेन्ना वास्कोचे काही लोक आपल्या सोयरांगेर हांगा कुडचड्यार येवपाक लागले. तशेंच सावड्डी पलतडीन थोडे लोक येवपाक लागले फॅमिली भितर रावपाक. पूण हांगाचे लोक तशेंच पंचांनी तांकां नोट करून दिवन पुलिसांक सांगून तेणी अक्षरशा तांकां क्वॉरंटायन करपाक लागले आनी असलेशे वास्को वचना जाल्यार तुमी पयलीं क्वॉरंटायन करून येया म्हणून तांकां इन्शुरन्स हें केलें तांकां सांगलें. तशेंच काही लोक अशे आसा ह्या एरिये भितर म्हळ्यार जाणटे जे लोक आसात ते मॅक्झिमम हे पाळटात. म्हळ्यार सोशल डिस्टन्सींग प्लस मास्क घालून भोंवपाचें हें आनी पूण जे यूथ आसात भुरगे ते भुरगे आसा ते मॅक्झिमम अशे खेळपा म्हणून वयतात स्पोर्ट्स फुटबॉल हे खेळटात. म्हणजे जाता कितें ते त्या टायमार मेंटेन करनात गजाल्यांक बसतात म्हळ्यार तेणी सिरियसनेस जे घेतलो ना यूथ आसा तेंच्यांनी. पूण जे जाणटे भुरगीं स्पेशली सांगपा म्हळ्यार स्पेशली म्हणून जाणटी लोक जेंचे हें आसलें म्हणजे तेणी खरेंच लोकांक सांगलां. खूब हांगा अशें पळोवन येयला कुडचड्या एरिये भितर जाणटे लोक आतां बाटली घेवन भोंवतात म्हळ्यार सॅनिटायझर बॉटल. पूण भुरग्यांक इतली नॉलेज आसून कोण ते हेजी यूज करपाक हे सोदनात. तशेंच सांग्यार ज्यो केसीस मेळ्ळ्यो 3 केसी त्यो 3 केसी नेगेटीव्ह मेळ्ळ्यो आनी तेजी फॅमिली सर्कलूच नेगेटीव्ह मेळ्ळेंच पूण हेर गोश्टी भितर नेगेटीव्ह मेळ्ळ्यो. आनी सांग्याचें वातावरण पळोवपाक गेल्यार सांग्यार ह्या केप्यां कॉन्स्टिट्युएन्सीच्याक चड अशें बरी गोश्ट अशी सांग्यार जालेली आसा. कित्याक सांग्यार मॅक्झिमम गांवचे लोक पूण गांवच्या लोकां भितर एक मातशें एक भंय अशी जाल्या म्हळ्यार हे पॉझिटिव्ह जायत म्हणून केसीस. म्हणजे तेणी आपल्या प्रिकॉशन गांवच्या लोकां भितर चड जालां.
जे सिटी भितर जावपाचे आसलेले ते सिटी भितर मातशे कमी प्रमाणात जाता, पूण गांवची हितून भितर चड अशी प्रिकॉशन घेवपाचे लागल्यात लोक सगळ्यांक. या मयूर, थँक्स अ लॉट फॉर दॅट अपडेट. गरज पडल्यार परत येता. फोंडे सावन विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, फोंडे आनी भोंवतणचे वाठारांतले अपडेट कितें? बेजिकली आमी एकच गजाल, केसीस कितले आसात त्यो, आनी दुसरी म्हळ्यार लोकांचे मदीं सद्या वातावरण कितें आसता? पहिली गजाल म्हणटा ती एक मेन्शन करचें पडटा की शिरोडा जेन्ना प्रायमरी हेल्थ सेंटर, जेन्ना कोविड केअर सेंटर म्हणून जेन्ना गव्हर्मेंटान जाहीर केलें तेन्ना म्हाका दिसता शिरोड्या लोकांचो, सर्वोदयीन लोकांचो खूब अपोज जालो. आनी थंय फक्त ह्याच गजालीक लागून की असिम्टॉमीक पेशंट थंय हाडून दवरतले म्हणून. पण लोकांनी ताका अपोज केलो, खूब बोवाळ जालो, लाठी चार्ज करचो पडलो गव्हर्मेंटाक. आनी त्या टायमार म्हाका दिसता शिरोडा वाठारांत केसीस नाशिल्ल्यो. तशेंच आतां अजून पर्यंत फोंड्या तरी अजून पर्यंत एकूय कोवीड केस जावं कोरोना केस ना. पण काल जी आमी बातमी आयकता तितूर आतां आयकूंक येयला की शिरोडा वजनगाळ गांवांत 3 पॉझिटिव्ह केसीस सापडल्या म्हणून. तितूर केस अशी म्हणल्यार एक बायल मनीस जी मायणा कुडतरी हांगासर घरकामाक लागून एक डॉक्टरा कडेन कामाक वताली मायणा कुडतरी. थंयच्यान ती जेन्ना आपल्या घरा कडेन येयली वजनगाळ, आनी म्हाका दिसता त्या दोतोराकूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तेन्ना तिका चेक कर म्हणली, तिणी चेक करूंक ना. आनी वजनगाळ आनी कापडशा म्हणटा थंय लागींच तिजो आवयचें घर आहा. सो ती दोनूय कडेन वचून आयली. आनी कापडशा म्हणटा थंय भावाकूय तिच्या तो पॉझिटिव्ह हें जालो, व्हायरस जालो. आनी प्लस हांगासर घरा कडेन आपल्या घोवाकूय हें जालो व्हायरस. तेन्ना हे 3 पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळे. आनी जो भाव आसा तो नेमको पुणे हांगासर एका प्रतिश्ठीत कंपनीन कामां आसता. सो आतां म्हाका दिसता काल आमी ऑलरेडी जे MLA आहा सुभाष शिरोडकर शिरोडीचे, तेंचे कडेन सगळी म्हायती घेतलेली आसा. आनी तांणी सांगलां की ऑलरेडी जे सर्वंडियल लोक आसा तेंचे ऑलरेडी टेस्टिंग जाल्लें आसा, पण रिपोर्टाक लागून रावता म्हणून. आनी म्हाका दिसता जो भाव तिजो पुणे हांगासर कामाक आसा, म्हाका दिसता थंयचे ती कंपनीचे वर्कर जावं तेजे बरोबर काम करपी तेंचेय म्हाका दिसता टेस्ट बेगींतल्या बेगीन जावपाची गरज आहा. कारण हे समज जर कामगार बाकीच्या एरियेंतले आसतले आनी ते समज जर सगळे कडेन स्प्रेड जाले जाल्यार हो व्हायरस आनी कितले व्हडल्या पद्दतीन स्प्रेड जातलो हें कळचें ना प्रमोद. बरोबर. हांव इतल्याचेर थांबतां, म्हणजे वेळ सारको सोंपला. पण परत एकच गजाल सांगता आनी जी दर दिसाक सांगता, ते वॉट्सॅप फॉरवर्ड्स व्हेरीफाय करनासतना धाडपाचें बंद करात. आमचे ऑफिशियल ट्विटर हँडल आसा, फेसबूक आसा पेज, TV चॅनल आसा जाचेर आमी कंटिन्युअसली ब्रेकींग दितात. आमची ॲप आसा जाचेर नोटिफिकेशनाच्या रुपान तुमकां ब्रेकींग येता. ती फॉलो करात. आनी जे व्हेरीफायड आसा, ऑथेंटीक आसा, ते ह्या सगळ्या गजालीक पळोवन जर गरज पडटा जाल्यार फॉरवर्ड करात. अदरवायज तुमी कांयच करचें ना, फक्त पॅनिका भितर भर घालतले. इतलेंच सांगता आनी थांबता. थँक्स अ लॉट टू ऑल माय रिपोर्टर्स. थँक यू ऑल फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.